subjects, regular general theory subjects and vocational subjects, regular subjects of history, geography, general science, everyday mathematics. The child faces difficulty in some subjects, so he can leave some subject and take some other subject. So he can take everyday maths. Okay, so then practical is there. For geography there is a practical. For history subject there is a practical. So he can choose this seat vocation subject and he can sit for the exam of standard 10. Means you have to choose this subject in standard 9 and we have to fill the form and send to the government. The same subject you will carry forward in standard 10 and he will answer the exam. Now for this examination he has also some concession like extra time. He gets reader from writer. If you are reader, he will get reader, writer, then writer. And he will get this. We can also use calculator for everyday mathematics. Now these concessions they can avail for standard 9 to standard 12, and they can get the success. I'm Avril Fernandez. I'm a special educator and I am part of the academics resource room in regular mainstream school. We have two types, one is the academics and one is the life skills resource room. So my colleague will give you a more insight about the life skills resource room. And we believe in inclusive education wherein our children with special needs are included in the mainstream. So they feel a sense of belonging so that the society, the people around them, the students and everybody is able to accept them for who they are. So Leela, my colleague will be giving you more insight on the life skills resource room. आता हांव तुमकां इन्फॉर्मेशन दितलें आमच्या लायफ स्कील रिसोर्स रुमा बद्दल. लायफ स्कील रिसोर्स रूम हे आमच्या गोंयान 9 रिसोर्स रूम्स आसा आनी आमी बेजिकली आमी पळयता की इन्क्लुजन कशें जावपाचें तें. सो इन्क्लुजन म्हणजे कितें, जे रेगुलर स्कूल आसता भितून आमी स्पेशल भुरग्यांक एक रिसोर्स रूम आसता. सो आमी तांकां रिसोर्स रूमान ट्रेन करता आनी जेन्ना ते सर्टन एरियान म्हणजे रिडींग, रायटींग, आर्ट, क्राफ्ट अशे थोड्या एरियान जेन्ना ते ट्रेन जाता तेन्ना आमी तांकां रेगुलर क्लासीन बसयता. आमचे हे इन्क्लुजन एज्युकेशनान लायफ स्कील रिसोर्स रूमान अशे 8 डोमेन असतात. ग्रॉस मोटर, फायन मोटर, सेल्फ हेल्प, रिडींग, रायटींग, नंबर्स, सोशलायझेशन एंड कम्युनिकेशन. सो ते भुरग्यांक आमकां ट्रेन करपा खातीर आमकां तांकां रेगुलर क्लासीन बसोवचें पडटा. सो त्या खातीर आमकां सेन्सिटायझेशन करचें पडटा, अवेरनेस करचो पडटा आनी त्या खातीर आमकां स्कूल मॅनेजमेंटाक, टिचींग, नॉन टिचींग स्टाफ, रेगुलर स्टुडंट्स, फॅमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स आनी कम्युनिटी रिप्रेझेंटेटीव हांकां सगळ्यांक आमकां सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम करचो पडटा. म्हणजे जेन्ना ही भुरगीं स्पेशल भुरगीं जेन्ना रेगुलर समाजान वावुरता तेन्ना तांकां तसोच सपोर्ट मेळपाचो हें एक आमचें काम आसता. त्या खातीर इन्क्लुजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो ज्यो थोड्यो कशे रिसोर्स रूम आसचे, कसो सेटअप आसता रिसोर्स रूमाचो तो एक हे हांगा फोटो आसा आनी कशें आमी भुरग्यांक इन्क्लूड करतात. सो स्पोर्ट डे आसता, एन्युअल डे आसता, मागीर भुरग्यांक आमी सर्टन आतां सपोज कुकींग क्लास आसा तांकां आमी ट्रेन करतात आनी मागीर एक दीस आसता जे तांच्या कडल्यान आमी आयटम इंडिपेंडंटली स्टुडंट्स आर डुईंग आनी मागीर आमी तो सेल करतात प्रोडक्ट अशें स्कुलान. मागीर क्राफ्ट आर्ट एक्टिविटी आसता, बडी सिस्टम म्हणजे रेगुलर भुरगो आमच्या भुरग्यांक मेळोन क्लासीन काम करता. सपोज ड्रॉइंग क्लास आसा, क्राफ्ट एक्टिविटी आसा तेन्ना दोगूय जाणां भुरगीं मेळोन काम करता. सो तेच इन्क्लुजन एज्युकेशन हें आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा, गरजेचें आसा आनी गोंयान हें सगळ्याक जावपाचें इतकेच आमची मागणी आसा.